तू मसंतीचे पावला अगर कोण मेल दिसता न्ही तू मसंती पावन न्ही. अरे कुड्या हांव डॉक्टर हय मसंती म्हारा चेकअप करू येयला. गेट आउट. डॉक्टर कितें जाता तुका बरो आसा न्ही तूं. अरे कुड्या हे म्हगेले हॉस्पिटल हांव डॉक्टर इंचो. अरे देवा हांव हॉस्पिटलाक पावलो. सॉरी आं डॉक्टर म्हाका दोळे दिसनात. हांव खंयची खंय पावता. तुम्ही दिसना जाल्यार गांवभर कित्याक फिरतात. खंय एक मुल्यार घोटून बसून वचना. एक जाग्यार बसला खूब बेजार येता. तशें म्हूण एकाच तेका टायमपास करता. एकात खंय पिन घेवन लोकांक भाई थोडी मारच्यात आनी खंय वचून मन वयचे. आशिल्लो जीव बी नांव करून घेवची. तर हो कोण हो वाट चुकून हिंग गेला. का टिकू येला कशें रे तुगे खाट. डॉक्टर हो आती कोण. हो तुगेलो फ्रेंड. तेका आयकना तुका दिसना. तर कोणा लग्ना भेट जातात. तिकडे आनी म्हाज्यान काय उलोवंक जायना. हांव वयता. शाळ्या तूं आयकना. आयदना तुजो खाट हाडला म्हणलो. आतां आयदन हाडप तर बाळा तुगे दोन्ही कान गेला तर. राना गेला. कोण राना गेला. देवा हांव चुकून खंय पावलो. कोण धावलो. आमी हिंगाच आसा न्ही. तुजें नांव कितें. म्हागे नांव शंकर. टँकर बरो आसा. हेडलायट ना जाल्ले. हिंग रावला हांव मेंटल जातो दिसता. हळू गेल्ले बरें. येता. अरे हो ब्रेक नाती टँकर. भितर खंय वयता. भायर येवच वा ढिणी. आतां एक डब्यात ट्रेन गेली. केन्ना वचून पावत जाण कोण येतात कोण वयतात म्हाका कांयच कळना. किती बडबडता रे. हय गडगडटा. आज पावसाळ्यात गेल्ली तो. पावस पड संभव आसा. हो केपुले चांडो काय उपाय ना. कित सर प्रयोग करतात. करा हांव बी पळयता. या कोणाक कितें जालें. सर 2 दिवस झाले बाब रातभर खोकता. कोण भोगता. पेट्यान दारून दिसता. हे मेंटल मातर गप्रो. सर बाबा चेकअप करा न्ही. सर मग एक 90 झाला. तुगेल बाबाक हॉस्पिटल हाडला का बरा रडला. बऱ्या वास घेऊन वच ना ते पळय. हिंग येता वास बुराकाचो. वता तुमी ते वता. सर हांव तुका पांया पडटा. प्लीज बाबाक चेकअप करा न्ही आनी ताका औषध बी दिया. हिंगे मेकअप करूया लागल. ब्युटी पार्लर न्ही हे. हॉस्पिटल सगळे लेट जाला. हे मेंटल लेट त्या फुकणचो. हे हांव भितर वचून चेकअप केलें बरें. घर भितर या वचो. हळू बरें वास गाडी घा. उराक पिता. पिनाक मला पिता. हळू. हाय तुगे नाव कितें. हांव रिना.
इकडे किती मागे म्हणून मागे दिन म्हणटा ना नाव बरं असा काम कित करता ते बोमण खूपच उलवू लागला हा घरात काम करता गोरवा बांधता तुमचे खूप गोर असत झाली गेले कोण नी रोड काढचे असे दिसता आणि हिंगात पुढचे असे दिसता मागील बाळ पडलो डॉक्टर मागील बाळ पडलो हे आणि किती आयला म्हाका बरं दिसता हा भितर गेल बरे अगो बाये मागील बाळ पडलं मुगो मात तू बरे नाही मात उठी गो तसा हे डॉक्टर बी फटिंग आसा हा चल गो वच्चा गो यो गो मावशी कोण तू हामुगो बाळालाई बाळालाई हे पिशाबाई लिहिते गो बाहेर वाच. डॉक्टर पिशी लागेल तुका मागील बाळ येवप न्ही तुका फातोर मात खड्ड फट्टलो पळय हा पळय सर मागे बाबा किती झाले नाही ते एक साला मागतो 2 सांगता. डॉक्टर म्हाका मरे काय जालें ना हांव पिता खाता एकदम मस्त रावता बाबा तुका हिना हे मजा करून हाड ना डॉक्टर किती सांगता ते ऐकू सगळे बाय डॉक्टर आनी कितें सांगतलो ते म्हणे केन्ना खर उरलेलो आसा मातर कितें जाला इतले व्हडले करून सांगतात ते कोणी आयकच न्ही मनीस मन गेला सुद्धा जाता तुम्ही इंचान जागो दुगलो पहिले खाली करा मागील बोर्ड दाबे नाका. बाबा यो वचे आम्ही गेले कळे म्हाका सॉरी हा डॉक्टर तुमगेली फी ते ते फी रो तुमगेल बाबा खबर असते यो यो बाबा हळू वाटर आणि उराक पिवत तिंगा रे सौर पिल्ल्याकडे आणि उलयची ना खोकले गेला म्हणल्यार रात्रीन रम मारील म्हणतात खोकले कातरो म्हण गेल काजू मारील म्हणतात आणि हिंग हो म्हाका येवन सांग कितें म्हणल्यार जिरस गावन विचारता एक गुंगीमान निधन दौड केलो त्याला चेडू मस्त असा त्या चेडवाक लस करून घेवची केल्लो आणि मागीर जीवनात राडी करून घेवची केल्लो
अरे देवा, हे डॉक्टर बी सपन पडूला आले. सैरी काही लोक गेले रूमात बऱ्या दिसता हा तू बरं ना वाशाला हे मेंटल, तू आणि किती इथं मरू येले. तू घरू येला तू घरू मागे बाळा पडलं नाही तरी तू दाखवया उडून गेला हे उठून तू यांच्या नोंद झाला तुगेल बाळा खाऊ नाहीत कान उडयतलो. किती तू तुझे राक्षसा हा मागेल बाळाहून नाही उडयतलो हा हा तुझी पायात मोठं बाळ येला पळय हा तू मरे पाय मुडील बनी मागेल बाळा बरोबर खेळतलो मागेल बाळा खेळू बरा तर पाय मुडील तू हा पळत पळत तू दाखव पळत पुरा मेंटल हे आमगे अशी गुरु गेले बिचारा. सांग बेटा सांग डॅडीकडे पर्सनल उलय तुला बरेच कसलो सब्जेक्ट असतलो सांग बेटा सांग डॅड, तुगे म्हूण पिवचे खूपच जाले. जर मनशाक आवश्यकता उरता तेन्ना पिव जाय. डेली पिताला किती म्हणटा खबर असले. बेटा तू तुगे डॅडीकडे उलयता तुझ खंयच्यान म्हाका शिकू जाय म्हणना स्वतः बापूय जाय चला मुखार तो शरम दिसना. नागराज बेटा ती बुद्धी म्हाका शिकय नाका आजाक ना तो शिकयता कर ती तसली खबर तुगे जाली मागेलो मेंदू तापय नाका तू कितें प्रश्न सांगता सा सांगून सरळ सांग. डॅडे, म्हाका एक गरीब चली आवडलेली आसा. हांव तेज बर स्टॉप आणि एक उतार उलय नाका. एक गरीबाक चली हांग आमगे मर्याद काट केला 2 नंबर बिझनेस घर दार बरबाद कर केला. 2 नंबर बिझनेस करून आमगे उद्धार जायना. तूच मागीर सांगतलो जाले कशें गा म्हूण. बेटा नागराज तू इतलो कसो चेंज जालो. त्या गरीबाल चलेक त्या प्रेमात इतलो बुडलो आणि त्या चलेन तू कितलो पिशार गायलो. डॅड, हांव मन केलें चलेक तेका अजून खबर ना हाय मन केला म्हूण. वाह बेटा वाह, एक चिंगारी काफी है दुनिया को आग लगाने के लिए. पूरी एक माचिस बस जरूरत है. तू पहिले सांगता त्या गरीबात चले भानगडे पण नाका. डॅड, हांव बी तुका सांगता म्हाका आवडीन चले बरोच हांव लग्न जातलो. नागराज जर का तू गरीबात चले बर लंगात एक खुटी कवडी सुद्धा मेन तुका. म्हाका बी जरूरत ना डॅडे. ह्या हरामान कोण घेत पैशाची. नागराज पैसा किंमत अजूनही खबर ना. हरामात ना जाल्यार इमानदारी चोरो. जेन्ना मार्केटिंग जाता तेन्ना पैसा विचार नाका. हे पैसे हरामीचे काय इमानदारीचे मग पैसे दे पैसे. डॅड, कोणा खबर ना जाल्यार वयर एक पळयतलो आसा तेक सगळ्यान भिवच पडटा. नागराज बेटा वयर आशिल्ल्यान हांव जन्माक आयला. बरें किंवा वायट करूं
हो दोष मागेलो आणि तू गेलो नी या जगात जगतलेलो तू हांव एक सांगता म्हाका खबर आसा ह्या जगात कोण कित करता ना करता म्हण अजूनय हांव तुका बऱ्या मार्गाचेर उचलला आणि वायट मार्गातल्यान हांव येवत परत तू म्हाका थंयच झोपडूंक प्रयत्न करनाका साथ फेरे लेकर बेबी के छोड़ने के बाद बेटे के बारे में कौन सोचता है नो 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 म्हणला डॅड म्हाका समा मिनींग जाल ना तुका मिनींग कळोन कितें फायदो आसा तू मागेल विरुद्ध वटेन वयतली वच तू माय गोंया मुखार नाका तुका तू मागेल संबंदीत नाका म्हाका बी संबंद ना डॅडे जेन्ना हांव बऱ्या कामान पयस कमयतलो तेन्नाच बऱ्या मार्गाचेर वचूं लागतलो गुड बाय वच बेटा वच केन्ना पटा भूक लागता तेन्नाच कळटले पैशाक कित किंमत म्हण चुकून तुका 2 दिवस कोणी अन्न घालतले तिसरे दिवस कोणूच घालना तेन्ना तू कळटले हांव कसलें जेवण तूं करून घालताल म्हण आतां म्हाका कांयच बेजार ना एक बेटा आशिल्लो बी गेलो एक जीव सदाशिव आता मागेल पैशाक म्हाका तर दिका